सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे यादीन मनयलो राष्ट्रीय एकता दीस। परेडीचो स्वीकार केले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक मारलो एकचाराचो उलो। नोव्हेंबर आणि डिसेंबरात विधानसभा अधिवेशन घेवपा खातीर सरकाराचेर हाडटले दबाव। पर्यावरणाची नासाडी करप्यांचे विरोधात लढटल्या आणि गोंयकारपण राखून दवरपा खातीर वावुरतल्यांक दितले तेंको, म्हणटात दिगंबर कामत। कुर्टी फोंडेच्या रस्त्यांची सामकीच जाल्या अवतिकाय। सिवरेज पायपलायनी खातीर जायते कडेन दवरला खणून, खंयचो रस्तो खंय वयता तेंच कळपाक ना मार्ग। गोवा 365 च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। सगळेच रस्ते डायरेक्ट चंद्रार भरतात अशें ना, कांय रस्ते तुमकां ब्लॅक होलांनी व्हरून सोडटात। कुर्टी फोंड्याचो रस्तोय तेतूंतलोच एक। ह्या रस्त्याची चंद्रा कडेन तुळा करप म्हटल्यार चंद्राचो अपमान, कित्याक तर जायते कडेन रस्तोच आपलो मार्ग शेणला। गोंयच्या रस्त्यांचे अवतिकायेचे दर्शन घडोवपी आमची गोवा 365 ची टीम आयज चिरपुटे मार्गावयल्यान वचपी कुर्टीतल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन पावली आनी रस्तो शेणले। सिवरेज पायपलायनी खातीर जायते कडेन खणून दवरला आनी खंयचो रस्तो खंय वयता तेच कळना जालें। पायपलायनी घातल्या उपरांत जायते कडेन खड्डे वेवस्थीत पुरोवकय नात। कोणूय ह्या रस्त्या वयल्यान वयतना शेणपाचोच हे कमी पडटा काय कितें म्हणून उक्ती गटारां रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागल्यात। चिरपुटांतलो वयर रस्ता सकयल वयल्यान ते गारवेचे उदक पळय सारकें सकयल येता गटाराचे आनी रस्ते पळय सगळे पिड्यार जाल्ले आहा। लोकांक चलोन स्कूटर घेवन वचपाक मेळना, इतकी परिस्थिती कोणूच कित्याक लक्षच दिना। सगळो रस्तो पिड्यार जाला। साई सर्विसींग थंयचे आनी ते चिरपुट्यान सुद्दां रस्तो पिड्यार सामको जाला। हेजेर मातशें कोणा एक्शन घेवचें म्हणून आसा हांगा। आमदार बी काय पळयना? बरें आमदार आसा, आमदार कोण आहा कोण ना, तांकां सुशेगाद मागीर पळोवपाचें तेंच्यांनी। इलेक्शना टायमार 5 वर्सांनी येवपाचें। सरपंच काय करना? सरपंच खंय, तांकां कमिशन, सरपंच सगळे कमिशनाचेर बसलेले आहा सगळे सरपंच। रस्ते बी काय पळयना? हांगा स्कूल लागीं आहा न्ही? हे केंद्रीय विद्या इस्कॉल आहा लागीं हांगा, ते आनी कामाक्षी आसा हायर सेकंडरी। गोवा 365 खातीर कुर्टीच्यान कृष्णा नायक। काँग्रेस विधिमंडळाची शेनवारा बसका जाली। नोव्हेंबर आणि डिसेंबरात विधानसभा अधिवेशन घेवपा खातीर सरकाराचेर दबाव हाडपाचो थाराव हे बसकेत घेतलो। पर्यावरणाचे नासाडीच्या विरोधात लढटल्या आणि गोंयकारपण राखून दवरपा खातीर चलिल्ल्या आंदोलनाक तेंको दिवपाचें हे बसकेत थारलें। लोकलढ्यात काँग्रेस पूर्ण ताकदी सयत देंवतली अशें काँग्रेसीचो फुडारी दिगंबर कामतीन सांगलें। गोंयान 8 नोव्हेंबराक काँग्रेसीची ट्रॅक्टर रॅली जावपाची आसा। हे रॅलीतय मोठ्या प्रमाणात सगळ्याच वांगड्यांनी वांटेकार जावचे अशें थारले। आज काँग्रेस पक्षाच्या लेजिस्लेचर पार्टीची मीटिंग जाली आणि ह्या मिटिंगेक अत्यंत महत्वाचे असे निर्णय घेतले गेले। आयचे मिटिंगेक जे विषय डिस्कशनाक आशिल्ले तातूंत एक महत्वाचो विषय म्हणजे आज गोंयांत जे आंदोलन चालू आसा तातूंत काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते भाग घेतात। जातूंतल्यान जे 3 प्रोजेक्ट गोंयचो सरकार आणि केंद्र सरकार गोंयांत हाडपाक सोदता तो म्हणजे गोंयाक कोल हब करप, गोंयांत 60,000 झाडां मारून रस्तो रुंद करप आणि गोंयांतल्यान ट्रान्समिशन लायन व्हरता आसतना आनी झाडां मारप असे वेगवेगळे महावीर अभयारण्य जे आहा त्या अभयारण्यातल्यान सुद्धा झाडां मारप तातूंतल्यान हे प्रोजेक्ट करप। ह्या प्रोजेक्टाक पूर्णपणे विरोध करपाचो गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या CLPन ठरयलां। आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या उलो मारला ह्या एजिटेशना भितर पूर्णपणे तांणी सहभागी जावचे। आमी ठरयलां की आमी तातूंत भितर गरज पडले जाल्यार सगळे सहभागी जातले। एका वटेन आमी म्हणटात की हेल्थ इज वेल्थ आणि दुसरे वटेन आमी लोकांचें जीवन नश्ट करपाचो प्रयत्न करता गोंयांत कोळसा हब करून। आणि काँग्रेसीन स्लोगनय दिला अवर गोल से नो टू कोल। हो क्लियर स्लोगन आसा काँग्रेस पक्षाचो
असेंब्ली अजून पर्यंत असेंब्ली घेवपाची चिन्ह काय दिसना. आम्ही म्हणला की सरकाराक ताबडतोब एक फुल लेंथी सेशन 20 दिसांचे असेंब्लीचे सेशन नोव्हेंबराक किंवा डिसेंबराक घेवचे. तातूंत सगळ्या आमदारांक वेगवेगळ्या विशयाचेर पूर्णपणे डिस्कशन करपाची मोकळीक मेळटली. मार्चाक जाल्लें आमचें लास्ट सेशन 8 दिसाचें, ताचे फाटल्यान जुलयांत जालां तें अर्धे दिसाचें, ताचे फाटल्यान सेशनच जावना. म्हणजे कितले दीस जाले ते पळयात. आनी म्हणून म्हाका दिसता अत्यंत बेगीन सभापतींनी हातूंत लक्ष घालून ह्या डिसेंबर पर्यंत तरी एक सत्र विधानसभेचें मागचें अशी आमची मागणी आसा. गोंयांतल्या कोविड महामारीचे स्थितीचोय काँग्रेस विधिमंडळान नियाळ घेतलो. वाडत चलिल्ल्या कोरोना केसींचेर आळाबंद हाडपाक भाजप सरकार अपेशी थारला. हे विशीं वांगड्यांनी तिडक उक्तायली. कायदो आनी सुवेवस्थेचे 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात. राज्यांतल्या लोकांचे खून पडत आसात, गँगवार जातात, बायलांचेर हल्ले जावपाच्यो घडणुको घडत आसात, ड्रग्सांचे वेव्हार वाडल्यात, चोरयांनी वाड जाल्या आनी सरकार ह्या गजालींचेर कसलोच आळाबंद हाडपाक शकले ना अशें निरीक्षण बसकेंत उक्तायलें. गोंयचे अर्थवेवस्थेचो स्तरय देंवला ते विशीं तांणी चिंता परगटायली. This government has failed on the economic front. आज पर्यंत इकॉनॉमी सुधारपाची चिन्ह काय दिसना. आम्ही कितले दीस जाले मागणी करता की 100 कोटी रुपया प्रोवाइड करून बारीक लोकांक तुम्ही रिलीफ दियात. टॅक्सीवाले, मोटरसायकलीचे पायलट, रिक्षावाले, खाजेकार, चणेकार, फुलां विकपी लोक, आमचे तरेतरेचे असे बारीक लोक आसा, व्हलनरेबल सेक्शन म्हणून तांकां वळखतात, तांकां एक कितें तरी पॅकेज दियात. ते पॅकेज दिवपाचे अजून सरकार खबर काडना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी आनी इर्शाद शेख. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात हाडपाक सरकार पुरायपणान अपेशी थारला. आम आदमी पार्टीचो आरोप. भिवपाची गरज ना हे सांगपा परस सरकारान त्या वेळार आनीक वेगळें अशें कांयच केल्लें ना. गोवा अगेन्स्ट कोरोना मोहीम यशस्वीपणान राबयली असोय तेंच्यांनी दावो केला. आम आदमी पार्टीन जी मोहीम राबयली ती खरें म्हटल्यार सरकारान राबोवपाक जाय आशिल्ली, पूण तांणी तशें केलें ना. लोकांची गरज लक्षात घेवन आम आदमी पार्टीन तांकां ऑक्सिमिटर वाटले. सरकाराक हेय करपाक जमलें ना अशें आपाचो गोंय राज्य निमंत्रक राहुल म्हामरेन सांगलें. सरकारान त्या वेळार तुमकां खबर आसतलें फक्त भिवपाची गरज ना म्हणल्यार त्याच्या व्यतिरिक्त कांय करूं ना. त्या वेळार आम आदमी पक्ष हो एकूच जो पक्ष आशिल्लो गोंयांत ते लोकांची कितें गरज आसा ती समजून घेतली. लोकांचे कितें त्रास जाता कोरोना खातीर ताची जाणीव आयली तांकां आनी ताणें पावलां उचल्लीं. गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना ही मोहीम सुरू केली. हातून आमी सांगिल्लें की आम आदमीचे व्हॉलंटियर तशेंच जे व्हॉलंटियर जे नागरीक आसा गोंयचे ते मोहिमाक जोडूं शकता आनी आमी घरोघरी वचून लोकांचे ऑक्सिजन लेवल चॅकिंग करतले. सरकारान ही करपाची पावलां आशिल्लीं ते सरकारान कांयच करूं ना. थोडे वाठार उरल्या ते आमी नोव्हेंबर 15 पर्यंत कवर करतले. त्याच बरोबर आमी ऑक्सिमिटर लोकांक दिले. आमी स्टार्ट केल्ले, दिल्ली गव्हर्मेंटान स्टार्ट केली. तशेंच आमी हांगा डिमांड केले सरकारा कडेन की तुमची हॉस्पिटल बेड कमी पडटा. तुमी फोटो पयले आसतले GMC बेड नाशिल्ले लोक पेशंट जमनीर न्हिदताले. तेन्ना जर तुमकां बेड्स मेळना तेन्ना सरकाराक सांगिल्ले जे एसिम्टोमॅटीक पेशंट्स आसता तांकां होम आयसोलेशन करचें म्हणून. होम आयसोलेशन केल्यार एकदम गरजेची वस्तू आसता ती म्हणल्यार ऑक्सिमिटर. आनी ऑक्सिमिटर दिवपाचें काम आम आदमी पक्षान केलें. आमकां ज्यांचे फोन आयले तांकां आमी ऑक्सिमिटर प्रोवायड केले. फाटीं आमचे मुखेलमंत्री तशेंच भलायकी मंत्री अनाउन्समेंट केले. व्हडले प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, पावचेस केले, आपले दोगांचे फोटो छापले आनी ऑक्सिमिटर दिवपाचें अनाउन्स केलें. लोकांक पावता सर ताजो 1 म्हयनो गेलो, ऑक्सिमिटर कोणाच्या दारान पावूना. आमी मागिल्लें तुमी सांगचे कितले ऑक्सिमिटर पावले ते, अजून बरें पत्तो ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वल्लभभाई पटेल हांचो वावर आनी गुजरातात उबो आशिल्लो तांचो पुतळो 130 कोटी नागरिकांक देशा खातीर झुजपाचें सामुहीक सामर्थ्य, देशा खातीर वावुरपाची इत्सा शक्त दिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें.
31 ऑक्टोबर हो दीस देशाचो पयलो उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे यादीन राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयतात। जांची लोहपुरुष म्हणून खाशेली वळख आसा त्या सरदार वल्लभभाई पटेलाचो प्रचंड अशा आकाराचो पुतळो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी गुजरातात उबो आसा। त्या पुतळ्या मुखार शेनवारा खाशेलो अभिवादन सुवाळो घडोवन हाडलो। त्या वेळार जाल्ले परेडीचो स्वीकार केल्या उपरांत प्रधान पर्वरेच्या सचिवालयात राष्ट्रीय एकता दीस मनयलो। मुख्य सचिव परिमल रायान सचिवालयातले प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडल्यान एकचाराचो सोपूत घेतलो। गोंय सरकार गांवांच्या विकासाक कटिबद्ध आसा। राष्ट्र बळिश्ट आणि गिरेस्त जातले जाल्यार एकचाराची गरज आसा अशा उतरांनी राष्ट्रीय एकता दिसाच्यो मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक सदिच्छा दिल्यो। पळयात कांय खिणी दृश्यां। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। कुडीत रक्ताचो निमणो थेंब आससर देशा खातीर झुजतलीं अशें सांगपी इंदिरा गांधी आनी लोहपुरुष वल्लभभाई पटेल हांणी घडयल्ल्या इतिहासांतल्यान देख घेवपाक जाय, काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी म्हटलां। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन भारताची आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीची 36वी पुण्यतीथ आनी वल्लभभाई पटेल हांचो 145वो जल्मदीस मनयलो। पणजेच्या काँग्रेस कार्यालयात घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यात विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, प्रताप सिंग राणे, लुइझिन फॉलेरो, ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन आणि हेर फुडाऱ्यांनी हजेरी लायत देशाची आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांची पुण्यतीथ आणि पयलो उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जल्मतीथ मनयली। अजूनपासून कानांत तिची निमणी उतरां वाचतात। तिच्या एक दीस मरना आदी तिने सांगलें की आपल्या आंगांत आणि रोगतांत, आपल्या आंगांत जे पर्यंत रोगत आहा तर आपल्या आंगांतलो निमणो रोगताचो तेंबो पासून आपूण ह्या देशा पासत दितली। आणि दोन्ही व्यक्तींनी खूप वावर केलो, खूप कष्ट काढले टू मेंटेन द नॅशनल इंटिग्रेशन ऑफ इंडिया हे समजून घेवपाक गरज आसा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जेन्ना पाकिस्तानान आमच्या देशाचेर आक्रमण केले, एक वाटेन अमेरिकन फ्लोटिला वॉर शिप्स आणल्यो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जेन्ना आमची प्रधानमंत्री आशिल्ली, आयज आमी सर्जिकल स्ट्रायक म्हणटात आणि आयज सर्जिकल स्ट्रायकीचेर आमी लोकांचे मत मागो सोदतात। तिने जे केलें इट वॉज नॉट ओनली अ सर्जिकल स्ट्रायक, जो पाकिस्तान आहलो, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, आख्खो पाकिस्तान तिने काबार केलो आणि एक नवो देश बांगलादेश तिने जल्माक काडलो। ही तांची शक्ती। शेनवारा फोंडा काँग्रेस गट समितीन भारताची आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीची पुण्यतीथ आणि वल्लभभाई पटेल हांचो जल्मदीस मनयलो। फोंडेचो आमदार रवी नायकाचे खांडेपारचे कचेरेंत हो सुवाळो जालो। सुवाळ्याक रवी नायका बरोबर सय्यद शेख आणि हेर मानेस्त हजर असले। पळयात त्या सुवाळ्यातले कांय देखावे। दोगांची जयंती आसा, वल्लभभाई पटेल जयंती, इंदिरा गांधीच्या जयंती आणि हे कांय देशभरात साजरी करतात आणि ऑब्जर्व करतात। नॅशनल ह्या लोकांचे केन्ना उपसर करपाक येना आनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या जनरेशनाक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी किंवा वल्लभभाई पटेल हांची आमी हिस्ट्री सदांच सांगपाक जाय। तेंच्यांनी कार्य केल्लें तांकां दाखोवन दिवपाक जाय आमच्या जनरेशनाक आनी तांकां आमी सदांच ह्या हितून फुडें दवरपाक जाय। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। देशातल्या कोरोना बाधितांचो आंकडो उणो जायत असलो तरी मुंबय आणि दिल्ली सारकिल्ल्या महानगरांनी दुयेंतींचो आंकडो परतून वाडपाक लागला।
दिल्लीत जाल्यार कोरोनाचे दुसरें ल्हार येयलां अशें मत भलायकी खात्यान उक्तायलां. हे फाटभुंयेर फाटले 24 वरांत 48,268 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 551 जाणांक कोरोनाक लागून मरण येयलें. भारतात एकाच दिसात 48,268 दुयेंतींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 551 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 59,454 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 81,37,119 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 1,21,641 जाणांच्या मरणाची, जाल्यार 74,32,829 जाणांक नवी जीण फावो जाल्या. भारतांतल्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो नियाळ. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 16,72,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 8,20,000, कर्नाटकात 8,20,000 केशींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूंतलो आंकडो 7,22,000 पावलो. उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,80,000 जाला. जगभरात एकाच दिसात 5,73,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 4,59,00,000 पावलो. 11,93,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा, जाल्यार 3,32,00,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटी वयले हे 5 देश. अमेरिका आघाडेचेर आसा, थंयचो आंकडो 87,63,000 जाला. फाटोफाट आसा भारत, 81,37,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो. ब्राझीलांतल्यो केशी 55,19,000 पावल्यात. 15,99,000 हो रशियेंतलो आंकडो. फ्रांस 5वे सुवातेर आसा, थंय 13,31,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. शेनवार आनी आयतार 2 दीस गोंयांत पावसाचो शिवर जावं येता. शेनवारा सकाळीं बरें तापलेलें, पूण उपरांत वातावरण दमट जालें. चडशा वाठारांनी वातावरण दमटच आसलेलें. फुडलीं 24 ते 48 वरां गोंयांत वातावरण दमट आसतलें. चडांत चड तापमान 34, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसपाक शकता. 4 नोव्हेंबरा उपरांत गोंयांत हवामान नितळ आसतलें. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. महंगाई की प्याज पर चूप क्यों है बीजेपी सरकार? हाय 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 सवाय काने आमकां जाय अशें म्हणत शेनवारा गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीन मडगांवां कांद्याचे म्हारगाय विरोधात आंदोलन केलें. महिला वावुरप्यांक बरोबर घेवन अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनो शेतकारांच्या भेसात गळ्यात कांद्यांची माळ घालून मडगांव पालिके मुखार बसले. गळ्यातली कांद्यांची माळ डायमंडाच्या नेकलेसा परस चड म्हारग आशिल्ल्याचें प्रतिमान आवर्जून सांगलें. 10 मिनटांत 50 किल कांदे ताणें विकले. आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस परतून आमी रस्त्यार देविल्ली आसात. परतून आयज तुमी पळयतली म्हज्यो महिला ज्यो मडगांवच्यो आसा, जावं त्यो पणजेच्यो आसा, जावं म्हापशेच्यो आसा. सांगपाचें म्हणल्यार इवन पेडणे साकून 2 बायल्यो येयल्ल्यो आसा. हे एज्युटेशन आमी आयज कांद्याक लागून केल्लें आसा. रस्त्यार देवून आमी आयज तुमी पळयलां आसतलें कितलेशे लोकांनी आमचे कडेन आयज कांदे घेतिल्ले आसा. आमी 25 रुपया कांदो हो आयज लोकांनी विकिल्लो आसा मडगांवांत बाजारांत हांगा. आनी हाजो मुद्दो कितें 25 रुपयान कांदो विकपाचो? नॉट टू मेक मनी, बट टू गीव अ बिफिटिंग रिप्लाय टू द बीजेपी सरकार ऑफ गोवा. अरे बाबा, कांदो कातरता तेन्ना दोळ्यान तुका येता म्हणून. आयज लोक जेन्ना बाजारांत वता कांदो हाडपाक आनी जेन्ना तेणी आयकतात की 100 रुपया 120 रुपया, आयज हॉर्टिकल्चरान देखून कांदो 80 रुपयान विकपाक लागल्या. हांव म्हणपाक सोदता लज ह्या गव्हर्मेंटाक. आयज निशेध करपा खातीर पळय हांवें कांद्याची माल घातल्या. आय एम वेअरिंग अ गार्लंड ऑफ ऑनियन्स, दॅट ऑल्सो स्मॉल ऑनियन्स, बिकॉज दिस इज बिकम मोर प्रेशियस टू मी देन माय डायमंड नेकलेस विच आय गॉट. आणि दिस गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू पूट आय डोंट नो वॉट ट्रायंग टू लोकांक पिशाबूल करपाक लागल्या. सांगता की 3 किलो खंय रेशन कार्ड आसा तांकां मेळटलें म्हणून. सगळ्या लोकां कडेन रेशन कार्ड ना. तुमी कितें सांगपाक सोदतात? म्हळ्यार तुमी थोड्याच लोकांक हॅप्पी करपाक सोदता आनी दुसऱ्या उरल्या ती जनतान कितें करपाचें? दुसरें म्हणटा ते हॉर्टिकल्चराक कित्याक दिना जाल्यार. म्हाज्या कडेन हांगा बायल आसा जिचो हॉर्टिकल्चर गाडो आसा पळय, जयश्री रेडकर फ्रॉम मारगांव. शी हेज गॉट अ हॉर्टिकल्चर outlet. She is telling people are not coming to buy onions because they are 80 rupees today, right? 70, 69.
Now today they have become 70, 69 rupees. So imagine in horticulture also, तिचे काही कांदे कुसून वचपा लागल्या. So I am saying, why doesn't the government directly give it to horticulture and subsidize the rates and give? Take the burden. When our government was there, when Congress was there, when I was the Youth Congress president, I remember our horticulture chairperson, our government had given on subsidy rate. 30 रुपयान कांदो दिल्लो, 80 रुपया जालो तेन्ना. हांव विचारूंक सोदता ते हॉर्टिकल्चर चेअरमॅनाक प्रवीण जाटेक, अरे तूं खंय आसा? तूं आसा? आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून उलगलो ना देखून बाळगुया सोशल डिस्टन्स, वापरूयात मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.